ऋत्विक ना हाय म्हणपाक, ऋत्विक गेला गार्डनान खेळपाक. ओके, थंबनेल पळोवन तुमकां कळत आसतलें खूप जणांनी रिक्वेस्ट केलेले की आमचे लव्ह स्टोरी आल्बम बी सगळं शेअर कर म्हणून. आयज लव्ह स्टोरी ना, तू पयलीं म्हटलें की तुमकां आल्बम शेअर करया म्हणून, लग्नाचे आल्बम. तो आयचो व्हिडिओ तुमकां फक्त आमचे लग्नाचे आल्बम पळोवंक मेळटले. नेक्स्ट व्हिडिओ तुमकां नेक्स्ट फाल्यां परवाचे ना केन्ना ते पळोवया. हो आसूंक जाय फ्री. आयज हो फ्री आसा म्हणून ताका म्हटलें आयज आमी आल्बम दाखोवया, म्हणजे म्हाका आनी हो जाय आसलो वांगडा. नेक्स्ट तुमकां दाखयतलें हांव रिसेप्शनचे आल्बम. मागीर तुमकां बरें मुहूर्त येतलो पळय तेन्ना तुमकां आमचे लव्ह स्टोरी सांगतलें. ओके, सो जशें तुमकां हांवें पयलीं सांगलां की आमचे लव्ह मॅरेज आसा. आनी लव्ह मॅरेज म्हणटा तुमकां खबर आसतलें प्रॉब्लेम तरी येतात. तशेंच आमच्या लायफान बी खूब प्रॉब्लेम येयल्ले, ते सगळे तुमकां डिटेल आयज सांगचें ना हांव. जेन्ना लव्ह स्टोरी तुमकां सांगतलें पळय तेन्ना तुमकां हांव शेअर करतलें. प्रॉब्लेम आयले सॉल्व जाले मागीर. ओके, सगळ्यांच्या लायफान न्ही प्रॉब्लेम आसतात. जितके कोण लव मोगान पडटा पळय ते लायफान प्रॉब्लेम आसतात, पण आमचें मातशें वेगळेंच आसलेलें. सो कितें जावं, फायनली आमचे पेरंट्स रेडी जाले. एक्चुअली हेजे पेरंट्स रेडी आसलेले, पण माय सायड म्हाजे पेरंट्स रेडी नासलेले. डॅडी रेडी आसलेलो सारके पळय. अशी लव्ह मॅरेजीन न्ही डॅडी अगेन्स्ट आसता, पण आमचे उलटेत. डॅडी एग्री आसलेलो, म्हाजी मम्मी आनी म्हाजी भयण अगेन्स्ट आसलेली, टोटल अगेन्स्ट. सो एक दीस म्हाका डॅडी म्हटलें सुद्दां, इतली स्टोरी आहा ते तुमकां आतां कांयच कळचें ना, कित्याक स्टार्टिंगच्यान तुमकां सांगलें न्ही, तुमकां लव्ह स्टोरी तुमकां शेअर करतलें पळय तेन्ना तुमकां कळटलें. डॅडी हेका खूब बरो करतालो, म्हणजे आपल्या चेड्या भशेन हेका मानतालो. सो डॅडीन म्हाका म्हटलें की आपूण तुका शिवा वांगडा लग्न करिता म्हणून. हें आतां कोणाक खबर नासलेलें, मम्मी खबर ना, भयणी खबर ना. डॅडीन म्हाका म्हटलेलें. सो मागीर घराक कळ्ळें. मागीर घराक कळ्ळें तेन्ना मम्मी आनी भयण सामको अगेन्स्ट. डॅडी सामको भिलो की डॅडीन म्हाका कितें म्हटलेलें आपूण लगीन करून दिता म्हणून शिवा वांगडा. पूण डॅडी मागीर भिलो कित्याक मम्मी आनी भयण अगेन्स्ट. आसूं जालें. मागीर कशें कशें जालें, देवाच्या उपय आयज आमी बरें करून आसा. सो लास्टाक मागीर म्हाजे पेरंट्स एग्री जाले. एग्री जाले तेन्ना पेरंट्स म्हाजे रेडी जाले मागीर कशें करून, कित्याक हांवें मातशें जिद्दी हांवें मातशें हट्ट केलेलें ना हांव हेज्या वांगडा लगीन जातलें म्हणून. ओके, लास्टान डॅडी मानचें पडटात न्ही पेरंट्साक. जालें मागीर आतां येयलें आतां लग्नाचें कशें. सो हेका घाई जालें कित्याक हेका भंय. आतां म्हजे मम्मी डॅडी रेडी जाले, मागीर परत तेंचें मायंड चेंज जाय जाल्यार ताका लागून हेणें कितें म्हटलें डॅडी आमी बिगिनर लग्न करया. आतां बिगिनर लग्न करया म्हटल्यार की खर्च आसतात. हेका न्ही लग्न म्हटलें की तें फकाणा न्ही. कितें म्हाजे रिसेंटली मागीर म्हजे भयणीचें लगीन जालेलें. केन्ना जालेलें भयणीचें लगीन? 2009 म्हजे भयणीचें लगीन जालेलें. आनी थंय डॅडींनी खूब लोन बीन घेतलेलें. लग्न म्हटल्यार खबरच न्ही. मागीर सोमतें म्हाजें मागीर स्टार्ट जालें लग्नाची तयारी. मागीर शिव बापा आलो, आमी बिगिनर करया, तुमी कांयच खर्च करनाका, सगळें आपूण करता म्हणपा आलो. तो शिवान एंगेजमेंट टील वेडिंग पर्यंत सगळें खर्च टील रिसेप्शन सगळें न्ही शिवान खर्च केला. कितें आसूं गोल्ड आसूं जे की बारीक बारीक खर्च आसता पळय लग्नाक सगळें शिवान केला. आनी शिवान म्हाजे डॅडी सांगलेलें तूं कांयच खर्च करनाका, तुमी कांयच करनाका, आपूण सगळें करता म्हणून. ओके, सो हेका मातशी घाई आसलेली शिवनाता की ताका भंय आसतलो की मागीर नेहमी चेंज बीन जायत म्हणून. सो पयलीं मागीर आमी रेजिस्टर केलें म्हाका डेट खबर ना, खंय सांगता मार्चान ते एग्री केलें न्ही. मार्चान तिमी एग्री केलें, मार्चान 2013. मागीर आमी समतें रेजिस्टर केलें. फर्स्ट साइन ऑफ केलें फर्स्ट एप्रिल. ओके, देन 23rd आमी सेकंड केलें. 23rd एप्रिल सेकंड साइन आमी केलें. सो रेजिस्टर जालें म्हणजे जालें तुजें वेडिंग, तुजें लग्न जालें अशें समजून घेवपाचें. मागीर आमी केलें एंगेजमेंट केन्ना केलें आमी 27 जून 2013. सगळें बरोवन घेतलां हांवें, म्हाका कांय खबर ना. सो आमचें एंगेजमेंट जालें 27 जून 2013. व्हडलें ग्रँड ना एंगेजमेंट, आमच्या घरात केलेलें सिंपल. ओके, आनी ते बी मुदी बिदी सगळें शिवानूच केल्लें. ओके, मागीर एंगेजमेंट हितून एंगेजमेंट फोटो आसा थोडे, आनी मागीर वेडिंगाचे फोटो आसा. आनी आमचे वेडिंग डेट आसा 19 नोव्हेंबर 2014. रॉंग 13. ओके, सो आमचे डेट खबर ना तसं प्रपोज तो उगीर आल्लो 2014 आनी रॉंग बोलला रावलो ना सिरियसली. सो आमचे वेडिंग डेट आसा 19 नोव्हेंबर 2013. सो जुनान आमी एंगेजमेंट केलें, मागीर सोमतें नोव्हेंबर आमी आमचें लग्न केलें म्हणजे वेडिंग केलें. ओके, खूब अशे प्रॉब्लेम येयले लास्टाक. कितें जावं तें तुमकां मागीर सांगता हांव. पण आमचें वेडिंग हा पळय खूब सिंपल आसा. टोटल सिंपल. तुमी आल्बम पळयला म्हणटलें इतलें सिंपल का म्हणटलें, अशें जालेंच तें घाई जालें आमचें. आनी मेन थिंग म्हणजे आमचें लगीन न्ही म्हापसा
साईबाबा टेम्पल आसा कुरचोरेम साईबाबा एक टेम्पल आसा थंय वेडिंग जालें लग्न जालें आमचें खूब सिंपल आनी आमी हॅप्पी आसा की आमचें लगीन साईबाबाच्या दारार जालें म्हणून. आनी आमी न्ही म्हाजो डॅडी आसूं आमी आसूं आनी साईबाबाक न्ही खूब मानता आमी इतले हॅप्पी आसा की आमचें लगीन साईबाबाच्या दारार जालें. आयज साईबाबाच्या आशिर्वादान आमी आयज हांगा पावला. खरेंच देवाचो आशिर्वाद आसा. कितें जावं वेडिंग आमची सिंपल आसा पण देवाचो आशिर्वाद आसा. ओके जालें मागीर जशें जशें लागीं येयलें आमचें लगीन आमचे रिलेटिव्स म्हाजे कजन कित्याक म्हाजे कजन भाव बी येवंक जाय न्ही कित्याक म्हाका भाव ना न्ही भावान येवंक जाय ते लायो बी घालता पळय अग्नी भाव जाय. सो म्हाजे कजन भाव आसा खूब आसा कजन भाव कोणूच येवंक ना. म्हाजे सायड रिलेटिव्स कोणूच येवंक ना हेजे सायड रिलेटिव्स कोणूच येवंक ना कोणूच ना. मामा जाय पडटा त्या टायमार मामा ना म्हाजो कजन जाय पडटा कजन भाव कोण येवंक ना. सगळ्यांक फोन करून आपयलें आमी कोण येवंक ना कित्याक आमचें लव मॅरेज म्हणून. ओके सो कितें जावं आमचे रिलेटिव्स येवंक ना पण आमचे नेबर्स आमचे फ्रेंड्स आमकां पावले आनी बऱ्या भशेन लगीन जालें. कितें जावं फॅमिली जाय पावना न्ही फ्रेंड्स पावता आनी आमचे नेबर्स पावता याद दवरात. कितें जावं तिमी येयले येवंक ना म्हणून आमचे लग्न जावपाचें थांबलें ना जालें कशें करून बरें जालें वयल्यान ती स्टोरी आल्या फाटल्यान मागीर सांगता तुमकां. ओके सो वेडिंग जालें आमचें 19 नोव्हेंबर 2013 मागीर नोव्हेंबर 24 आमचें जालें रिसेप्शन. तो आतां रिसेप्शन बद्दल आज कांय करूचें ना कित्याक तो नेक्स्ट विडियोन येतले तो नेक्स्ट आल्बम येतलो. सो अशें लायफान खूब प्रॉब्लेम येयले कितें सांगू तुमकां. डॅडी म्हाजो डॅडी हेका खूब मानतालो डॅडी हेका खूब मानतालो. ते आसतात न्ही जेन्ना आमी लव म्हणजे कोणाच्या मोगान पडटा पेरंट्साक एक टेन्शन आसता म्हणजे पेरंट्साक एक टेन्शन आसता की हो चेडो कसो आसतलो. सो जेन्ना कोण आपले चेडूं कोणाच्या मोगान पडटा तांकां पेरंट्साक टेन्शन आसतात की बाबा चेडो कसो आसतलो वयका न्ही तांकां कांय खबर उरना न्ही फुडें कितें जातलें हेंचें बरें जातलें की वायट जातलें. बट कितें जावं हांवें एक बरें डिसिजन घेतलें तेजेर लव आसात 100% लव आसात सपोर्ट तर आसात. पण कोणा बाबा डॅडी हेजे भितर कितें पयलें डॅडी म्हाका सांगलें की आपूण तुका शिवा वांगडा लग्न करून जा म्हणून. बॅकग्रावंड कांयच नको डॅडी कांयच शिवाचे बॅकग्रावंड बी कांयच खबर नासलें डॅडी तो शिव कितें काम करता कांय खबर नासलेलें कित्याक तो सामको फ्रेंडली सगळ्यांक बरो हेल्प करता आनी उलोवपाक बी एकदम फ्रेंडली आनी एक म्हणजे तिका व्यसन बिसन कांय ना. आनी मेन थिंग म्हणजे ताका कसलें व्यसन ना फक्त एकूच व्यसन आहा चायचें ते एकूच. आनी म्हाज्या डॅडीकूय सेम चायचेंच व्यसन आहा. एक आसतात न्ही आपले चेडूं बाबा कोण मोगार पडटा फाल्यां बरें जालें बरें पण कितें जावं एक मनान तें लग्न केलें आयज डॅडी ना इफ आयज डॅडी आसलें न्ही आयज हॅप्पी जावपाचो. इतलें बरें व्हडलें घर गाडी आनी कितें जाय लायफान एक चेडवाक कोण चेडो दिता ते लायफान एक घर आसूंक जाय. घर ना जाल्यार तें कांय व्हॅल्यू ना. तेन्ना सगळें केलां कांयच तेणें कमी करूंक ना. फक्त आयज डॅडी ना सगळें पळोवपाक इफ आयज डॅडी आसलें न्ही खूब हॅप्पी जावपाचो खरेंच. आनी जेन्ना डॅडी म्हाजो हॉस्पिटलान एडमीट आसलेलो तेन्ना शिवान खूब ताका हेल्प केलें हां आपलो म्हणजे आपले चेडो इतलें खर्च की ताणें इतलें केलां खरेंच. सो आयज डॅडी लागून आमी सो आयज डॅडी लागून आमी दोगां वांगडा आसा. कितें जावं जेन्ना हांव तेजे मोगान पळटा ना पेडे कांयच नासलेलें एक बारीकशी जॉब तेमी असलोच जॉब आसलेलें आतां तो करता पळय इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी धाकटेशें आसलें तें इव्हेंट मॅनेजमेंट. आतां एक देवाच्या आशिर्वादान आतां बरें चल्लां. कितें जावं सो लव स्टोरी बी तुका सांगतली फुडें कितें आहा तें. पण आयज डॅडी आसलें डॅडी खूब हॅप्पी जावपाचो आपल्या चेडवान एक बरो चेडो चूज केला असो म्हणपाचो. कितें जावं आयज डॅडीचे आशिर्वाद आसा ताका लागून आयज आमी हांगा पळय आसा बरें कोण आसा. ओके आनी कांय एक्स्ट्रा उलयना तुमकां दाखयता आल्बम एंगेजमेंट आनी वेडिंग सो हितून आसा तुमकां दाखयता. म्हणजे म्हाका एक अजाप दिसता की लव मॅरेज म्हणटा की डॅडी अगेन्स्ट आसता. तो आमच्या हांगा उलटें आसलेलें आं डॅडी आमचो एग्री जाल्लेलो म्हणजे डॅडी हेका म्हणजे इतलें ताका बरो करता सांगू तुमकां. कितें हाडूंक जाय कितें घेवंक जाय न्ही तो पयलीं शिवा विचारतालो हाडूं की नाका म्हणजे एक आपल्या चेड्या भशेन वयका न्ही. सो जेन्ना डॅडी म्हाजो एक्सपायर जालो तेन्ना डॅडी उजो जेन्ना म्हजे डॅडी एक्सपायर जालो पळय डॅडी उजो न्ही शिवातान दिला. एक्चुली न्ही म्हणजे व्हडले चेडूं आसता पळय म्हणजे व्हडलो जावं म्हणजे भयणीचो घोव
तेणें उजो दिवंक नासलेलें, पण तेन्ना म्हजी भयण हें आसलेली प्रेग्नेंट, ताका भटान म्हटलें तूं उजो दिनाका. एक्चुअली शिवान दिलें. एक्चुअली शिवान बी दिवंक जायना, कित्याक खबर आहा तेजे फाटली स्टोरी आसा. तेजे पेरंट्स अजून लायव्ह आसा न्ही, ताका लागून. सो हेणें उजो दिवंक जायना, पण तेणें भटा सांगलें ना आपूण ताका उजो घालता म्हणून. की आनी आमकां भाव बी कोण ना न्ही. अशें म्हणटा की आपले आवय बापूय जिवंत आसतनाच दुसऱ्यांच्या एका मरणाक उजो लावंक जायना. पण हे भटान म्हटलेलें तूं लावूं शकना म्हणून. पण हेणें सामकें जिद्द केलें की ना आपुणूच उजो म्हणजे आपूण हें घालता उजो लायतलो म्हणून. सगळें हेणेंच केलें, एक चेड्या भशेनच केलें ताणें. सो कितें जावं आयज आमी आसा डॅडीच्या आशिर्वादान आनी बरें करून आसा आमी. देवान आमकां कसलेंच कमी करूं ना. कित्याक आयज तूं इतलो वयर सरला, सगळें आपले मेहनतीन कश्ट करून कोणाचे 1 रुपया घेनासतना, कोणाचे 1 रुपया घेवंक ना, कोणाक 1 रुपया मागोवंक ना आमी. त्रास काडून आयज आमी त्रास काडूनच आमी आयज न्ही वयर सरला. कोण म्हणटले की आमी कोणाचे पयशे घेतला, कोणी कितें केला, कांयच ना. देव आसा, देव सगळें पळयता. आयज आमी हांगा आसा हेच्या कश्टान. एक 1 रुपया सेव करून आयज तेणें घर घेतला, गाडी घेतला. आयज आमकां सगळें आसा, काय देवान आमकां कमी करूं ना. सगळें देवान आमकां सगळें दिलां. ते म्हणटा न्ही त्रास काडून वयर सरल्यार ताका बरें फळ मेळटा. कितें जावं आयज इतलें सगळें आमकां देवान दिलां. देवाच्या आशिर्वादान डॅडीचो सपोर्टर आसात. डॅडी बरेंच वयर आसात. डॅडी आमकां पळयता आनी डॅडीचे आमकां ब्लेसिंग आसात. कितें जावं ओके. तो अशें आसा. लग्न वेडिंग आसूं रिसेप्शन आसूं. रिसेप्शनची स्टोरी आयकून तुमी म्हाका शॉक जातलें. हांवें बेश्टे ताका म्हटलेलें अमके जाग्यार करया आनी ताणें केलें. हांवें बेश्टें म्हटलें अमके जाग्यार आमी करया रिसेप्शन. बेश्टें म्हटलें हांवें, ताणें थंयच केलें. आतां इतलें इजी ना. थंय रिसेप्शन करप इतलें इजी ना. शॉक जाले सगळे लोक आमी थंय रिसेप्शन केल्लें म्हणून. फक्त म्हाज्या उतराक ताणें केलें. हांवें म्हटलें हांवें ताका बेश्टें म्हटलेलें कित्याक इतलें आमचें हें ना, अवकात ना म्हणून शकता तें करपाचें. पण ताणें करून दाखयलें. आनी ताणें लिमिटेड लोकांक आपयलें. 100 लोकांक आपयलें रिसेप्शनाक. आनी जें म्हाज्या मनाक जाय आसलेलें म्हाका ताणें थंयच केलें. कितें जावं आयज कितें जावं लायफान न्ही आमी कश्ट केल्यार न्ही आमी खरेंच वयर पावता. आनी कोणाचें वायट चिंतूंक जायना आमी. कोणाचें वायट म्हाजो डॅडी तसो आसलो ना. कोणाचें वायट चिंतनालो, कोणाचें वायट उलयनालो. आपलें घर आपलें काम इतलेंच. कोणाचें वायट उलोवप ना, कोणाचें वायट चिंतप ना. डॅडी आमकां म्हणटालो कोणाचें वायट चिंतून न्ही आमचें केन्ना बरें जावचें ना, आमचें वायट जाता कळ्ळें. सो आयज शिव इतलो वयर सरला. ताका कश्ट करून ताणें सेवींग केलें. म्हणजे सेवींग पयशे सेव करून आयज इतलें फकाणां न्ही फ्लॅट घेवपाक. ओके. आतां हय आतां आमचें लगीन लागीं म्हणजे आमचे डेट आमचे फिक्स जाता तेन्ना सुकूर हेजे जागो आसलेले डॅडीचे. सुकूर हेजे डॅडीच्या नांवार आसलेले जागो. घर बीन कांय भारून नासलेलें, जस्ट जागो आसलेले. म्हाजे वांगडा म्हणजे आमचें लग्न जावपाचें आसा म्हणून हेणी बेगिना घर बांदलें. कित्याक म्हाका त्या घरान येवंक जाय न्ही आनी घरूय बरें आसूंक जाय न्ही. ताका लागून न्ही A to Z जें म्हाका कितें कितें जाय पळय सगळें ताणें घरान केलें. बरें कॅबिनेट, टायल्स, रूम, पेंट बीन सगळें जें म्हाका आवडटा पळय सगळें ताणें केलें. रोखडें घर बांदलें मागीर आसून तें आमचें लगीन जालें. पण हें तें घर हेजे डॅडीचें बांदलां शिवान. आतां त्या घरान तेजे पेरंट्स आसा बरें करून. तिमी हॅप्पीली आसा. फक्त आमी तेजे म्हणजे आमचे पयलीं ती बरी आसलेली आमचे कडेन हेजे मम्मी. जशें लगीन जालें आमी वांगडा रावपाक लागलीं तर तुमकां आसतात न्ही सासूचे सुनीचे आसतात तुमकां. तें तुमकां सांगपाची गरज ना. पण कितें जावं आयज आमी सेपरेट आसा. देवाचे कृपेन आयज आमी हॅप्पी आसा. तिमी थंयसर हॅप्पी आसा. कितें जावं कित्याक आमकां अशें झगडी बिगडी करून रावपाचें म्हाका तरी आवडत ना. लायफ हॅप्पीली रावात हय का न्ही. सो आमचें लग्न 19 आमचें तशें कळ्ळें की आतां म्हाज्या वांगडा लगीन जावपाचें आहा म्हणून फटाफट ताणें घर बांदलें. आनी ताणें घर इतलें बरें बांदलें तुमकां सांगू. इतलें ताणें खर्च केलें त्या घरान धाकटी घरां. पण जें म्हाका कितें जाय पळय तशें ताणें बांदलेलें. टायल्सांतील पेंट सगळें हांवें चूज केलेलें. कॅबिनेट किचन कॅबिनेट सगळें हांवें चूज केलेलें. सो कितें जावं आतां घरांत पेरंट्स आसा आनी कांय एक्स्ट्रा उलयना. ओके. तर आनी कांय नेक्स्ट आनी कांय उलयना. ओके. तुमकां दाखयता आल्बम. ओके. तो हितून आसा एंगेजमेंट आनी वेडिंग दोनी आसा. ओके. चला दाखयता. तो दाखयता तुमकां वेडिंग आल्बम. आनी आल्बम सामको 90-80ची सेंचुरी जाला. सारको पोर्नो जाला. आनी प्लीज तुमकां सांगता काय वायट कमेंट करनाकात. कितें आहा तें हांवें तुमकां शेअर केलां. काय वायट कमेंट करनाका की इतलें सिंपल केलां हें केलां. तुमकां सांगलांच हांवें घायघायीन जाल्लेलें आहा सगळें. ओके. काय बॅड कमेंट करनाकात. ओके. चला दाखयता तुमकां या. ओके. हें पळया अशें न्ही हांगासर न्ही हें जालां आल्बम. शिव म्हणटालो कितें न्यू कितें करया म्हणून परत.
सो हें आसा आमचे एंगेजमेंटाचो फोटो माझ्या घरान केल्लेले तोड्डा. ओके हें पळयात शिव तृप्ती. ओके हें पळयात. सो हें आसा एंगेजमेंटाचो फोटो. सगळे हे कपडे बी म्हाका शिवतान काडून दिल्लेले एंगेजमेंटाक स्पेशल. आणि हे आसा आमचे एंगेजमेंट रिंग. हे एंगेजमेंट रिंग आणि आमचो देवारो थंयसर. आणि ही आसा शिवाची मम्मी. हांगा एक आसा पळय शिवाची मम्मी. तर म्हाका सो मम्मी पळयात मम्मी हांगा आसा आणि सेम शिवाची मम्मी हांगा आसा. ओके मी हांगासर पळयात. तेन्ना डिफरंट दिसताले आतां डिफरंट दिसता न्ही. हांगा पळयात हे पळय मोदी. आणि मोदी बीन सगळे शिवांतान चूज केला. ओके मागीर हांगासर आणि काय अशें व्हडले मेकअप बीन काय करूं नासलें हांवें ना. म्हणजे सिंपल आसलेले. इतले पयलीं आमकां इतले मेकअपाचे बीन कांय इतले आयडिया नासलेले. आनी इतले तुमकां खबर आहे मेकअपाचे म्हणजे चार्जीस कितले आसता. तो हांवें मेकअप केले आनी बसले. आनी म्हजो डॅडी हे पळय म्हजो डॅडी हॅप्पी सामको. हॅप्पी तर न्ही ते बनाना आणि शुगर डीप करून खावयतात. म्हणजे मुदी घालून जाले न्ही ते अशें परंपरा आसा खावपाचे मम्मी. ओके आणि हे आसा शिवाची धाकटी भयण. हे आसा शिवाची आनी एक भयण आसा. ही धाकटी भयण आनी एक भयण आहा तिचा चेडो. ओके तो हे जस्ट अशे एक फोटो काडला. अशे आमचे जे वॉल आसले न्ही वॉला फाटल्यान न्ही अशे सिंपल डेकोरेशन केल्ले. एंगेजमेंटाक तरी आमी डेकोरेशन केलां पण वेडिंगेक डेकोरेशन करूंकच ना. दाखयत तुमकां मागीर. तेन्नाच आमची न्ही 6th एनिवर्सरी म्हणजे आमी ते 27 जुनाक आमी मेळ्ळे फर्स्ट टायम. सो तेन्नाच आमी एंगेजमेंट केलेले. तेन्नाच आमी एंगेजमेंट केलेले. हय सो एक केक कटींग केलेले. सो हो आसा केक. हे पळयात केक कटींग केले. रितीव आयलो गार्डनांतल्यान खेळून. ओके हे पळय तो हे केक खावयतना तो इतलेच फोटो आसा एंगेजमेंटाचे. आणि हे शिवाची भयण. तो हांगा आसा आमचे वेडिंग फोटोज. साईबाबा टेम्पलान केला आमी म्हापसा. हे पळयात सिंपल हा मेकअप बिकअप काय ना सिंपल सामके. आणि हे साडी बी सगळे शिवनातान. हे पळया आमचे फोटोशूट. शिवनाताना बारीक आसलेलो न्ही. तुम्ही कमेंट करा शिवनाथ आता बारीक आसलेलो का पयलीं बारीक आसलेलो. पयलीं बारीक आसलेलो आता कसो मोठो आला. हे पळया ओके हे पळया. एक्चुअली आल्बमांनी सगळे फुडें फाटी केला. म्हणजे पयलीं वेडिंग हळदीचे येवंक आसलेले तर हांगा सगळ्यांनी मिक्स घातला हाणें. पण आसूं हे हय हे म्हणजे लग्ना पयलीं न्ही हे म्हणजे होम घालतना पयलींचे. हय हे पळय काय ना मेकअप सामके सिंपल मेकअप. हे पळय हे ब्युटिफूल दिसताले. सो मेहंदी घालपाक न्ही शिवाचे कोण तरी फ्रेंड येयल्ले मेहंदी घालपाक. हे पळय सो गोल्ड न्ही तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर एक बारीकशे नेकलेस. आणि हे आसा मणी बारीक वायट मणी. आणि हे आसा पोवळीचे 2 काकण. ओके आणि असे बाजूबंद बी अशें कांय करूनासलें हांव. कित्याक चड म्हाका शिवाताक विचारलेलें कितें बाजूबंद बी कितें जाय बाजूबंद बी कितें जाय का. हांवें नाका म्हटलें चड गोल्ड बीन करनाका. जे कितें मेन लागता पळय तेच कर म्हटलें हांवें. ओके तेच केलें तेणें. आनी हे पळय बांतऱ्यो केलेले शिवातान. ओके सो हे जस्ट एक फोटो बेश्टेत रँडम फोटो. हे शिवाचे फोटो. आमचे फोटो पळोवन तुमी म्हणटले हे खंयचे 90ची सेंचुरी. हांगासर सगळे हे साडी आसूं हे साडी मागीर हो एक साडी सगळे न्ही शिवांतल्यान साडी गोल्ड टू टील साडी पर्यंत सगळे शिवांतल्यान हाडलेले. ओके तो हे आसा रिच्युअल्स. ओके ते आसतात न्ही लग्ना पयलीं पण ते फोटोज न्ही फुडें फाटीं येयला. हे पळयात तर हांगा आसा ते बारीक बारीक रिच्युअल्स आसतात न्ही ते सगळे. हळदी आतां हळद आसतले. म्हणजे आमचे कशें केलां खबर आहा एक्चुअली कशें आसता फाल्यां वेडिंग म्हणजे आज हळद आसता पण आमचे तशें नासलेले. आयजूच हळद आनी आयजूच वेडिंग केलेले. ओके यो दाखयता.
ओके. तो हे सगळे बारीक बारीक रिच्युअल्स आणि सगळे आमचे नेबर्स जे आम्ही रावताले पण तोड्डा तसं नेबर आसा. आणि आता असा हे हळदी आणि मग असा मामा एक्चुअली कोण देवा खबर तर देवळान तो आसलेलो ताका आपयले आमी यो म्हणून. आणि हे आसा हळद. हे पळय हे सगळ्यांनी आमचे नेबर्स, ही म्हणजे मम्मी हा, हे आमची नेबर असलेली हे हळदीचे मम्मी. तर हे आसा शिवाची मम्मी आणि आमचे सगळे नेबर्स. ओके. हे पळयात हे हळदीचे. तो हो आसा शिवाचो डॅडी मम्मी. ओके. ते बारीक बारीक आमचे कितें रिच्युअल्स आसा ते. आणि हेका तुम्ही पयलें आसतले अमय. अमय शिवाचो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड. तो जालो शिवाचो मामा. कोण ना न्ही. आणि हो आसा शिवाचो भाव, धाकटो भाव. ओके. ते सगळं हळदीचे. ओके. ओके. हे पळय मामा कितें आसा अमेन आमकां खूब हेल्प केल्या. कितें जावं गिफ्ट बी. हो आसा म्हाजो मामा म्हणजे म्हाजो नेबर. तोड्डा रावताले पळय म्हाजो नेबर. तो म्हाज्या लग्नाक म्हाका ताणें भाशीन तेणे बांदले. ओके. कितें जावं कोण येवंक ना जाल्यार आमचे नेबर्स आमकां पावले. आणि हे पळय सगळे सेम. तो म्हाजो डॅडी. हे सगळे रिच्युअल्स आहा. हांगासर आब्बा न्ही रे. आब्बा. ओके. सो हे आसा मंगळसूत्र घालतना हे पळय. आणि हो आसा भटजी. तो देवळाचो भटजी. ओके. हे आसा मंगळसूत्र घालतना मंगळसूत्र. तो जस्ट तुमकां अशें दाखयता हांव. सो म्हाका साडी बी दिल्ले. आणि हांगासर न्ही आमी न्ही ताका कोट दिवंक जाय, कोट घालपाक. पण हांगा तो उलटा शिवान ते कोट हाडला आनी शिवानूच दिला. शिवान आपल्याक घेतला. म्हणजे शिवान तो सांगलेलें न्ही डॅडी तुम्ही काय खर्च करनाका आपूण सगळें करता म्हणून. सगळे शिवान हाडलेले आनी ते बाबडे आपुणूच घेता सगळे. काय डिटेल दाखयना. जस्ट नॉर्मली तुमकां खबर न्ही हिंदू वेडिंग. तुमकां सांगलेलें की म्हाजे कजन भाव हांवें आपयलेले कोण येवंक नासलेले लग्नाक. सो हो आसा ओंकार तोड्डा. म्हणजे आमी पयलीं रावताली पळय नेबर तो. तेणें म्हाका हें केलें म्हणजे ते लायो घालता पळय अग्नीक. तो येयल्लो आनी हांव ताका आनी हांव राखी बांदता अजुनूय. ओके. तुमी लास्ट रक्षाबंधन व्हिडिओ पयले आसतले हांव ताका राखी बांदता. सो तो जालो म्हाजो भाव. ओंकार नांव तुजें ओंकार. तो अशें अग्नीक न्ही अशें लायो घालता आनी 7 फेरे. सो हें कळस. आनी हांगासर ते तो हें आसा ते 7 वचन घेता पळय. 7 वचन तांदळाचे ते हें आसता 7. सो ते अशें पांयांनी हें अशें ताका हें करप पांयान अशें. आतां विसरलें हांव सगळें. ओके. आनी पांयांक शिव हें घालतालो कितें म्हणटा ताका पांयां. सो हांगासर न्ही शिव न्ही पांय घालताले ते चांदीचे मेळटा पळय सुतुंबर म्हणटा ताका आमी. ते घालतालो शिव. पळय हांगा दाखयला पळय. पळय. ओके. तो हांगासर न्ही मांग भरता. आनी हे सगळे बारीक बारीक रिच्युअल आसतात. ओके. आनी हे पळय साईबाबा टेम्पलच्या म्हणजे साईबाबा टेम्पल आमचें वेडिंग जाल्लें. तो हें आसा लास्ट एंडींग म्हणजे लगीन जाल्लेलें पांय पडटाले. पण हांव रडोंक ना चड कित्याक गोंयानूच आहा न्ही लागींच आहा न्ही चड हांव रडोंक ना. तो हें आमचो नेबर आहा. तो मामा जाल्लो. पांय पडलेले. आनी इमे दोग जाणांनी शिवाचे फ्रेंड. आनी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता ग्रील डेकोरेशन करूं ना भायर. म्हणजे फाटल्यान कितें ताका कपडे बीन कांयच घालूंक ना. इतलें अर्जंट सामकें बेगिना जालें. तर फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता गेट कशें आसा. फॅमिली फोटो शिवाचे मम्मी डॅडी म्हाजे मम्मी डॅडी फॅमिली मामा आनी शिवाचो भाव. ओके. आनी हे सगळे आमचे तो हांगासर सगळे आमचे नेबर्स बी जे आमकां आमच्या लग्नाक येयल्ले आनी आमकां खूब सपोर्ट केले. तेंच्या वांगडा एक फोटो काडले. ओके. आनी हांगासर न्ही जेवण बरयतना. ओके. एक सिंपल पुलाव चण्याचो रोस मागीर लाडू मागीर ब्रेड अशेंच. हांव तुमकां सगळें शिवनूच केलेलें हांव अरेंजमेंट. पण आमकां ते टेम्पलान वचूंक जाय एक दीस परत. आनी हे कार हे शिवाचे कार न्ही हा रेंटा हाडलेले. खंयचे कार हे वेंटो कितें हाडलेले. वेंटो. पण गाडी बरी आसलेली हा. आनी हांगासर बरला पळय एस. सो हांगासर बरला पळय ST शिवनाथ तृप्ती. आनी
ही आसा शिवाची आजी, ती आतां ना, ती एक्सपायर जाला शिवाची आजी. हे पळय आतां हें शिवाच्या घरा वयताना तो सारकें तेन्ना घर सामकें न्यू आसलेलें, कित्याक तेन्ना न्यूली कन्स्ट्रक्ट केल्लेलें पेंटींग बीन सामकें न्यू आसलेलें घर. सगळे पड्डो बिड्डो सगळें म्हाजे चॉयस आं. हें पळय तुमी पळोवंक शकता देवारो मार्बलाचे. तो हो आसा बेडरूम, सिंपल फुलां लोंबताले आनी हांगा 2 टेडीवेअर दवरला. जस्ट रुमाक अशें डेकोरेशन केल्लें. आनी हें न्ही शिवाच्या घरांनी अशी पॅसेज आहा, पॅसेज लांबच्या लांब आसा अशी पॅसेज आहा. आनी हांगा पळयात आनी शिवाची आजी. तो अशें आसलेलें आमचें वेडिंग. आनी आल्बम सारको सुकला कांय कंप्लेन करनाका, खूब म्हणजे खूब ओल्ड जाला. आनी आमी खंय पळयता, खंय तरी खाचीन पडलो तो आल्बम तुमकां लागून दाखोवपा लागून काडलें हांवें. तो खूब सिंपल आमचें वेडिंग. पण कितें जावं आयज देवाच्या आशिर्वादान बरें करून आसा न्ही गे. हय कितें जावं जावं मात बरो जावं बरो आसा न्ही गे. दोनी जावं बरें आहा. खंय एक जावं आहा, हांगा एक जावं आहा, दोनी जावं बरें आहा खरेंच. ओके तो अशें आसलेलें आमचें वेडिंग. ओके तो जालें आमचें लगीन. आतां लग्न जालें तेन्ना कार तुमी पयलें आसतलें, वेंटो कार शिवातान बूक केल्लेलें. आतां तुमी नॉर्मली वेडिंगी पळयतात की लगीन जालें की न्ही फुडें एक ड्रायव्हर आसता आनी फाटीं न्हवरो न्हवरी बसलेले आसता. पण आमचें टोटली डिफरंट. आमचो ड्रायव्हर कोण, न्हवरो. सायडीन कोण बसला, न्हवरी. फाटल्यान कोण बसला, मम्मी डॅडी कोणाची म्हाजी. सांगो तुमकां हांसून हांसून इतले पुरा लोक पळयता आमकां रोडार बी. अरे हो सारको फेटो बिटो घालून बसला, अरे कोण न्हवरो आनी सायडीन न्हवरी बसला. म्हणजे तुमकां सांगो कितें टोटल डिफरंट आसलेलें आमच्या. कोण ना न्ही. आतां कोण आसा, गाडी कोण मारतलो, कोणूच ना. शिव आपल्याला आपूण मारता तर गाडी बर्र करून गेली आमी घरा, पावली आमी घरा. तो अशें ड्रायव्हर ना, कोण ना, शिव ड्रायव्हर शिव न्हवरो, सायडीन हांव बसलेलें. पण ते आमचे फोटो ना न्ही गाडी बसलेले तेन्ना. कोण काडटलें कोण तेन्ना काडटलें. तेन्ना इतलें हें बी नासलेलें आमकां बाबा फोटो काडूंक जाय, हें काडूंक जाय. कोण सगळें शिवाच्या माथ्यार पडलेलें. लग्न धाकटें करूं की व्हडलें करूं, पण सगळें जे अरेंजमेंट आसता न्ही तें करप इतलें इजी ना. सगळें तें शिवान केलें. म्हाज्या मम्मी डॅडी तेन्ना कांयच त्रास दिवंक ना. सगळें अरेंज तेणें केलें. लग्न करता हांगाय पळयता, थंय पळयता, जेवणाचें हें तें तुमकां सांगू कितें सामकें अशें म्हणून एक सारकें मॅस कशें. पण जालें बरें करून. ओके आतां लग्नाच्या हॉलांत वयता म्हटलें की न्हवरो थंय पयलीं पावतलो, मागीर न्हवरी थंय पावतले. पण आमचें तशें ना. आमकां व्हरपाक न्हवरो येयल्लो हॉलान, म्हणजे टेंपलान आमचें लग्न न्ही, थंय आमकां पावपाक शिव आमकां व्हरपा आयलो. एक्चुली तेन्ना थंय वचून रावूंक जाय, मागीर आमी वयतलीं न्ही. म्हणजे कोण ना न्ही आमचे गाडी ना, कांय ना. शिव गाडी घेवन येयलो, आमकांय व्हेलें प्लस आमच्या नेबरां सगळ्यांक गाडी भरून आमी व्हेलें. म्हणजे की समथींग सांगू की तुमकां समथींग डिफरंट आमच्या वेडिंगां. पण कितें आसूं समथींग डिफरंट, कोणें अशें जावं नासतलें हय का शिवनाथ. हय पण कितें जावं जालें एकदांचें बरे भशेन. हय काय अशें वायट ना. कितें वायट जातलें, मन सारकें आसूंक जाय, आमचें मन बरें आसूंक जाय, सगळें बरें. आमी कोणाचें वायट चिंतना, कोणाचें वायट आमी म्हणजे थिंक करना. सो ताका लागून आयज आमकां देवान बरें करून दवरलां हय का न्ही. सो कितें जावं आयज शिवान कसल्याक कांयच कमी करूना, आजुनूय कसल्याकूच कांयच कमी करूना. कितें मागता तें म्हाका मेळटाच. ओके तो लव मॅरेज म्हटलें की टेंशन आसता न्ही पेरंट्सांक, बाबा चेडो कसो आसतलो, बरो आसतलो काय ना, हें बीन घेता काय ना. तशें कांयच ना. फक्त च्या एक मेळा पुरो ताका हॅप्पी इतलेंच. ओके आनी थोड्या दिसांनी तुमकां आमचे रिसेप्शनचे आल्बम तुमकां हांव शेअर करता. ओके तो आयजचो हो व्लॉग तुमकां सगळो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.